मोगाचेनो बांदूरचो कुर्सागोडो आतां नव्यान सजयला. गेसेमनी मोळ्यांत मागणे जेजूचे पाशांव आटापची 14 तेसावा काल्वारीचें दृश्य कुर्सामळी दुखेस्त माता आनी जुवांव जेजूचें जिवंतपण आनी स्वर्गारोहणाचें दृश्य आध्यात्मीक जिविताक आमकां व्हरता तसलें. पुर्तुगालाच्या काळार दर्यावटेन पयण करच्या गोंयकार क्रिस्तांवांक वादळाक सांपडलेल्या वेळार देवाच्या ससायेन बाचावी लाभली. असो गुर्त जावन ह्या ऊंच गुड्यार तांणी कुरीस उबारलो. वो पुरातन कुरीस जायत्या भक्तिकांक आकर्शीत करता. सांगातच ह्या तळाक भेट दिल्ल्या हर एका भक्तिकांक शांती समाधान दिवंक शकला. नव्यान सजयल्लो वो पवित्र कुर्सागोडो फेब्रुवारी 19 तारीखेर आयतारा सांजेर 4:45 वरार उद्घाटन आनी आशिर्वचन जातलो. क्रिसमसो काळ लागीं आयला आसता. आमची जिणी बरी करूंक आध्यात्मीक जिवीत नवीकरण करूंक हो एक आयन काळ जावन आसा. देखून प्रत्येक रितीन ह्या क्रिसमसाच्या काळार तुमी आत्मीक पैण करून ह्या कुर्सागोड्यार येवन शांती समाधान जडोवंक तुमकां हो कुर्सागोडो खंडीत करतलो म्हणलो म्हजो भरवसो. तर ह्या नवीकरण केल्ल्या कुर्सागोड्याक तुमी भेट दिया. देवाचें बेसांव जडा. तुमचें आत्मीक जिवीत नवें करा. मागीर कुर्साची फिरगज बांदूरचो विगार मानादीक बाप विन्सेंट कुवेर्लो.